सौम्या मंदिरात तुझ्या अर्धातील सरुकारा तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बळी भेटून तुका वंदिता दिपोने आज तुका वर्जिता दया माया तुझी नियाळता अतकी जिनी बोगस म्हूण मागता आदार करपा बेसावा शेता जुमल्या सौम्या मंदिरान तुझ्या अर्गादीन सरुकार तुझ्या गीतां गावून प्रणव अर्पिता बळी भेटून तुका वंदिता. मोगाच्या भावांनो भयणींनो तुमकां समेस्तांक ह्या दिवसांत मोगाचो येवकार मागता. आज सौम्य जेजूच्या सरुगारणाची दबाजीक परब आमी संभ्रमतना एका मनाची काळजाची जावन येमिसाचें बलिदान भेटोवया आनी जें कोणाक मागतान बसयलांचो उडास काडया तांचे खातीर आनी एकामेका खातीर विशेश करून मागया. हे संदर्भार अर्गां मीस दिता फबी जेसिमेंडून सदाव कतार तशेंच अर्गां मीस दिता डिवायन कॉर्ड आनी कुटामो शिरवां सगळीं रेता बसून मागया मातसो मेस्तां बसून मागया जे कोणा मागतान बसयलांचो उडास करून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो सौम्या जेजूच्या सर्गरणाच्या ह्या बागी दिसा एक कुटुंब जावन आमी सांगाता जमल्या. संवसारी जिवीत ताकतालीत पूण सर्गींचे जिवीत शाश्वीत. ह्या सर्गींच्या जिविता खातीर वावुरचे आमी तुज्या पुतान शिकयलेले वाटेन चलोवंक कात्रेकता. ते दिशेन आयची देवस्तुती आमकां संवसारी जिवितान सर्गींच्या राजाचो संतोष भोगूंक आपोवणी दिता. असले जिवीत जिवंक आमकां जाय पुरती सकत आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी फावो जावं दी म्हूण मागया. मोगळ भाव भयणीनो सर्गीचे जिवीत शाश्वीत जिवीत सर्गीच्यो संगती शाश्वीत संगत्यो ह्या सर्गीच्या संगतीन ह्या सर्गीच्या जिवितांत आमी वांटेली जावंक आनी सर्गीच्या जिविताक कुशीन सोमकोंक देवाचो आदार विशेश करून ह्या संदर्भार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फोव ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. नितळकाळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मोगळा जेजू सर्गींचे राज तुवें तुज्या जिवितांत आमकां दाखोवन दिलें. ह्या राजा खातीर आमी जिवंक तूं उलो दिताय पूण संवसारा खातीर जिवंक आमी पेसाडल्या. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापोवन बक्षाने मोगण म्हणटा सौम्या काकुळकर तुजें उतर सास्तीक जिविताची वाट दाखयता. हें उतर आमी तिरस्कार केला. हे उतराचो मोग आमी करूंक ना. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. क्रिस्ता काकुळकर मोगळ सौम्या एकामेकाच्या मोगांत एकामेकाच्या सेवेंत सर्गीचे राज आटापून आसा म्हूण तूं उलो दिताय. आमचो स्वार्थ आमचो मोसोर आमचो द्वेश थोडे पोटी हेरांच्या दुखाक कारण जाल्लो आसा. अशें सर्गींतान आमी पयस केल्लें आसा. तुका दूख दिल्लें आसा सौम्या. पश्चातापवता बोगसाने मागून म्हणटा सौम्या काकुळकर सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. महिमा देवा
महिमा देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टा सुसारी सुविस्पुरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्या दुर्वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सुमिया देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पावी एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया इकडे बरदोडे दापी आमच्या घर संगती विशेष करून मागे देवा आमच्या बहुमोगाळ महिमेवंत बापा तुझं पूज्य जुवाईच्या दिसा सर्गार सोडून गेलो त्याच्या सर्ग प्रवेशांत आमचे मनशा सई बस ताणे उभारून वेले त्याची महिमा आमचे महिमेसो बरोबर असो कित्या तू आमचे मस्तक आणि आम्ही त्याची कुडीचे सांधे यावर त्या गुटापासून संतोष बरीत काळजान आम्ही तुका दिन वाचता आणि या संतोषान आणि बरोवशान आमकां सदांची येशी कर म्हणून आम्ही मागता आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आणि राजवड चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागान ये थियोफिला जेजून आपलें काम सुरू केलें तो वरतान ताका सर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मार्फत आपणे विंसून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयल्ल्या सर संगती विशयान हांवें बरयलां आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवन जाला म्हूण सभा रुजवतांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशयान तांचे लागीं उलयलो एक फावटी ते सांगता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सरन वचनाये बगार बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावाजरी म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली आनी ताणें म्हळें त्या बसवण्या विशयान म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां जुवावन उदकाचें स्थान दिलें पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्थान घेतल्यात अशें धर्मदूत सांगता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले सोम्या ह्याच काळार वे तूं इस्रायलाचें राज पुनर्स्थापीत करतलोय पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें उपरांत जेरुसलेमान सगळ्या जुदयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतांतान पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्षी केल्यात ताणें इतलें सांगून जाताच
ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एका कुपान लिपयलो. अशें सडत वेताना आनी ती आनीकी मळबाकच दिश्ट लावन आसतना धवे वस्तू न्हेसलेले 2 जाण एकाच ताणे तांचे शशी उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलियाच्या मनशांनो, तुमी अशे मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो, तुमच्यो मदलो वयर उखोवन व्हेला तो जेजू. जसो तुमी ताका सर्गाक सोडूंक वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो. देवाचे उतार हे. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चडता. तुतुरीच्या नादान सर्वेस्पर चडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गा चडता. तुतुरीच्या नादान सर्वेस्पर चडत वेता. सोमेस्पर जानो ताळयो पेटा. बोबाड मारून देवाक जैत गीत गाया. अत्युन्नत देवाची बिरांत आमकां आसूंक जाय. कित्याक आपले प्रितुमेचो अदीक वर्तो राजा तो. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चडता. तुतुरीच्या नादान सर्वेस्पर चडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चडता. तुतुरीच्या नादान सर्वेस्पर चडत वेता. आमच्या देवाक वंदिया ताका वाखाणा. आमच्या राया हरसिया ताका वाखाणा. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चडता. तुतुरीच्या नादान सर्वेस्पर चडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चडता. तुतुरीच्या नादान सर्वेस्पर चडत वेता. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्त मनशाच्या हातांनी केल्ल्या पवित्र स्नानांत प्रवेश जालो ना. हें खऱ्या पवित्र स्नानाचें प्रतिरूप मात्र. तो सर्गारच प्रवेश जालो. देवा समोर आमचे पासत आतां प्रत्येक जावच्या खातीर तो भितर सरलो. हेरांचे रगत घेवन हर एका वर्सा पवित्र स्नानांत रिगतेल्या श्रेश्ठ हेजा खबरीन तो आपणाकच परत्यान आनी परत्यान भिटोवंक न्हय. तशें केल्लें जाल्यार संवसाराचे रचने तावनूच ताणें परत्यान परत्यान कस सोंसचें पडटे. पूण आतां ह्या शेवटेच्या काळार आपल्या बलिदाना मुखांतर फाताक काडून उडोवचे खातीर एकच फावटीन तो प्रत्यक्ष जाला. जशें मनशाक एकच फावटी मरोंक निर्मिलां आनी त्या नंतर तांची झरती जाता, तशें क्रिस्ती समेस मनशाचें पाप काडचे खातीर एकच फावटी भेटोवन दिलो. पूण तो परत्यान येतलो
फातक्यांचो नाश करूंक न्हय बगार ताच्या येण्याक अत्रेगान राखून आसल्यांक तारण दिवच्याक. तर भावा भयणीनो, जेजूच्या रक्ता वरवीं भोव पवित्र स्नानांत भितर सरूंक आमकां फुर्तें धैर्य मेळटा. पडद्यांतल्यान उतोवन वेची एक नवी आनी जिवी वाट ताणें आमकां उगडल्या. तो पडदो म्हळ्यार ताचीच कूड. ह्या शिवाय देवाच्या घरचें कारभारपण चलोवंक एक वर्तो याजक आमकां मेळ्ळा. देखून खऱ्या काळजान आनी थीर भावार्थाचे खात्रेन आमचे गुन्यांवकार अंतस्करणां शुद्ध कर आनी आमचे कुडी नितळ उदकांत धुवन देवाक आमी लागीं सरया. आमी पाजरतां तो बरवसो तिरासन सांबाळया, कित्याक आमकां बसवणी दिल्लो देव सदांच विश्वासी. देवाचें उतार हें. देवाचे वडुपकार. Alleluia, 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 Alleluia. वसानी समेस परसांग शिकया म्हणटा सोमी आनी संवसाराचे अंत पर्यंत हांव तुमच्या सांगता आसतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भगेव लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. ते वेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, अशें पयलींच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेदल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलापाचो आनी पातक्यांच्या बक्षण्याचो संदेश जेरुजलेमांत सुरू करून सर्व परसां परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतींक साक्ष. म्हज्या बापान बसयलेलें तें तेणें हांव तुमचेर पाठयतलो. पूण सर्गींत हांव येवचे सक्तीन तुमी बळवून जायसर तुमी शहरांतच रावसय. उपरांत जेजू तांकां शहरा भायर बेतनिया पर्यंत आपोवन व्हरून गेलो. थंय आपले हात उबान ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तोल मेकळो जालो आनी ताका सर्गाक उबारून व्हेलो. ताका आराधन करतच ते परत्या संतोशान जेरुजलेमा पाटीं गेले. थंय हर एक दीस देवळाक वचून ते देवाची स्तुती करीत आसले. देवाचें उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हणजे बघच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो, जेजू सर्गा सोडून वेचें फेस्त आमी आचरण करता. एक भावार्थाच्या सताचें फेस्त. आमच्या सतमंतांत आमी म्हणटा जेजू मेलो, ताका निके पिलो, तो जिवन तुटलो आनी सर्गार सोडलो. भावार्थाचें सत. मनशाच्या चिंतनांत मनशाच्या दोळ्यांनी हे आटापोवंक वा नियाळोवंक केलें कश्टांचें. पूण देवाक असाध्य म्हणलें खंयचें ना. देवाक सर्व संगती साध्य. तुमी जाणांत मनशाची कूड, ह्या कुडींत दोन संगती आसात, मॅटर अँड द स्पिरीट. बॉडी अँड द सोल म्हणटा आमी. कूड आनी आत्मा. हे कुडींत जायत्यो संगती आसात. भुमींत आशिल्ल्यो संगती, हे भुमींत आशिल्ल्यो प्रकृतींत आशिल्ल्यो संगती हे कुडींत आसात. हे कुडींत साकर आसा, हे कुडींत मीठ आसा, हे कुडींत लोंकडाचो अंश आसा, हे कुडींत सुनो आसा, हे कुडींत जायते कॅमिकल्स आसात. हे कुडींत ह्या भुमीचेर नातलें खंयचेंच सत्व ना. पुरा सगळें सत्व ह्या कुडींत आसा. देखून ती कूड अस्कत. देखून ती कूड घडयेन कुसता आनी मातये सारें जाता. कित्याक ही कूड भुमीची, ही कूड ह्या धरणीची, ही कूड ही मातयेची. देखून उत्पत्ती पुस्तकान पळयता ही कूड देवान मातयेच्या मुद्यांतावन केल्ली आनी ती मातयेकच फाटी वचोंक जाय. ती संपूर्ण न्ही, ती परिपूर्ण न्ही, ती अपूर्ण म्हणलें सत आमी हांगासर जाणा जावंक जाय.
पूण हांगासर आमकां एक सवाल उदेता जेजूची कूड कित्याक ती महिमे बरी जाली, कित्याक ती जिवंत जाली, कित्याक सर्गी सोडून गेली. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी पळोवंक जाय सांत पावलुचीं उतरां आमी हांगासर आयकूंक जाय. मनशाच्या दोळ्यांक दिसता तें सगळें नश्वर, मनशाच्या दोळ्यांक दिसता तें सगळें नश्वर, मनशाच्या दोळ्यांक दिसना तें शाश्वत परिपूर्ण म्हणटा तो. हांगासर तो उलयता आत्मीक संगत्या विशयान. म्हळ्यार आमच्या कुडीक दिसता हेर कुडी आमच्या दोळ्यांक दिसतात, हेर जिवी आमच्या तोंडाक दिसतात, हेर वस्तू आमच्या दोळ्यांक दिसतात, पूण आत्मो दिसना. आत्मो दिसनातलो तो परिपूर्ण आत्मो, पूण कूड ती परिपूर्ण न्ही, पूण दिसता तें परिपूर्ण न्ही. पूण हांगासर जेजूची कूड कित्याक परिपूर्ण जाली? देवाचें उतर असं म्हणटा, देवाचें उतर असं म्हणटा, फिलिपिकारांक बरोवन जेजू पावलो म्हणटा, सैमान तो देव तरी त्या समान संपणाक लब्ध न रावूंक ना. मनशाचें रूप ताणें घेतलें, पातक मात्र सांडून मनशाच्या हर गतींत तो आमचे बरी जियेलो, पातक मात्र सांडून. देखून जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें फेस्त आमी आचरण करतना म्हणटा आमी, तो निश्कळंक, तो पवित्र, तो आपट, ताचे थंय पाप ना, ताचे थंय कत ना. देखून पाप आनी कत नातलेली ती शेळी हेजे दुसऱ्या वचपान आमी पळयता. तो एक श्रेश्ठ याजक मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाचो, कित्याक म्हळ्यार ताचे थंय पाप नातलें, ताचे थंय कत नातलें, आनी तो पवित्र, आनी ह्या पवित्रतायेंत ताणें आपणाचेंच बलिदान केलें आनी तो परिपूर्ण जालो. देखून पाप आनी कत नातलेली कूड ती माती खावंक साथ दिना, माती खावंक साथ दिना, त्या मातये सारें जावंक साथ दिना, कित्याक ती परिपूर्ण देवाची. देखून देवाक हांगासर आमी पळयता मत्तेवाच्या वांजेलांत, लुकाच्या वांजेलांत मरियेक इस्पी हाडलेल्या वेळार थंयसर देवदूतान म्हणलीं उतरां, देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. हिंस उतरां जेजूच्या तोंडांत तावनी आयिल्लीं आसात. एक खरें सुयेच्या बुराकांतल्यान पाशार जायत, पूण एक पातकी मनीस तितल्या सरायन सर्गीच्या राजा रिगोसो ना म्हणटा आसतना जेजून म्हणलें देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. देखून देवान ही कूड महिमे बरीच सर्गी व्हेली, कित्याक म्हळ्यार आमी हर एकल्यांक एक लिसांव दिवच्याक आमी महिमे बरी जावंक जाय, आमी परिपूर्ण जावंक जाय. एणे तेणें पळयता आमी कांय थोड्या संतांच्यो कुडी कुसोनांत न्ही तश्योच आसुल्ल्यो पळयता. सांत फ्रांसीस सावेराची कूड सुमार 85-85 वर्सां जालीं जाल्यार तशीच आसा, पूण ती जीव जावंक ना. ती तशीच कूड जावन उरल्या शिवाय जीव जावंक ना. कित्याक सोम्या बरी परिपूर्ण सांत फ्रांसीस सावेर न्ही, वा आवनी वा तुमी न्ही. देखून सोम्या बरी परिपूर्ण जाल्ली कशी एक व्यक्ती आमी कथोलिकांनी सत्मानची कोण सोम्या बरी परिपूर्ण जाल्ली मरी, ओंकार मरी. देखून तिच्या स्वर्गाराण्याचे फेस्त पवित्र सभा, कथोलीक पवित्र सभा आचरण करता. आनी कितें म्हणटा, ती कुडी समेत महिमे बरी जाल्याक, कित्याक ती पाप करत नासतना आसलेली, ती पाप करत नासतना ती गर्भे संभोवली, ती पाप करत नासतना ती वाडल्ली. देखून तिका प्रतिरितीन पवित्र सभा पाप करत नासतना आसलेली निश्कळंक ओंकार म्हणून उलयता, आनी तिची कुडी मातये सारें जावंक साध्य ना म्हणलें सत थंयसर उल्लेख करतात. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून पवित्र सभेन 2 काळजां आसात, 2 काळजां. एक जेजूच्या पवित्र काळीज आनी एक मुरयेचें खतावीन काळीज. ही दोनी काळजां परिपूर्ण काळजां, ही दोनी काळजां देवाच्या मोगाचीं काळजां, आनी काळजां कितेंकच ती माती खावंक जायनात म्हणलें सत हांगासर देवाचें उतर आमकां उगडापें करता. तर म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, जेजूक सर्गा सोडून गेल्लें दृश्य प्रतिरितीन धर्मदूती पळयतात. जेजूक सर्गा सोडून घेतना प्रतिरितीन केल्लो अनुभव सांग लोकीत आपल्या सुवार्थेंत पळयता. तर जेजू सर्गा सोडून गेलो म्हणटाना जेजू हांगासर खाली जालो गी ना. जेजू देवाचो पूत, सैमान तो देव, तो सगळ्यांनी आसा. 3 संगती, ओमनी प्रेझन्स, गॉड इज ओमनी प्रेझन्स. ओमनी प्रेझन्स म्हळ्यार देव सगळ्यांनी आसा, देव सगळ्यांनी आसा. देव आदी आसुल्लो, देव आदी आसुल्लो, संवसाराच्या रचने आदी आसुल्लो, रचना वेळार आसुल्लो, उपरांत आसा तो आनी मुखारी आसतलो. देखून ताणें जळत्या बोल्याच्या त्या जाग्यार ताणें मोइजेक म्हणलें, हांव तो देव अब्रामाचो, हांव तो देव इसाकाचो,
हांव तुजो देव जाकोब आसो म्हळ्यार हांव सदां आसचो देव आदी आसलो आतां आसा आनी मुखारी आसतलो सगळ्यांनी आसतलो हांव फकत होरेब दोंगरार न्ही हांव फकत इज्रायलांत न्ही हांव फकत अमेरिकांत वा ऑस्ट्रेलियांत न्ही न्यूझिलंडांत वा चायनांत न्ही सगळ्यांनी हांव आसा हांव हर एकल्या मनशाच्या काळजांत जियेतां हर एका सुवातेर हांव जियेतां हांव सर्गी सोडून गेल्यार खिणा भितर तुज्या मुखार हांव आसा सगळ्यांनी हांव आसा सर्गार हांव आसा भुंयचेर हांव आसा पाताळांत आसा आनी आकाशार हांव आसा सगळ्यांनी हांव आसा नातलेली सुवात ना म्हणटा देवाचें उतर देखून देव जावन आसा ओमनी प्रेझन्स इज एवरीवेर देखून मलगड्यांनी आमकां हें सांगिल्ली काणी आयकल्या जावंक पुरो एकल्या गुरून ताच्या शिश्याक केळें खावंक दिलें गे न्ही तुमी वचून केळीं खावन येजय कोण पळय तुमकां पळयना त्या जाग्यार वचून तुमी केळीं खावन येजय देखून शिश्य पुरा गेले पुरा गेले आनी थोड्यांनी रुखाव म्हळा थोड्यांनी घरांनी थोड्यांनी बाथरुमांनी हेणे तेणें लिपून केळीं खावन आयले ऐकलो मात्र फाटी आयलो खंय केळें खाय नासतना आनी त्या गुरून विचारलें की सगळ्यांनी केळीं केल्यांत तुवें कित्याक खावन आय ताका तो म्हणालो तुवें म्हळायलें मेस्त्री कोण तुका पळयना त्या जाग्यार तुवें केळें खायचें म्हूण पूण हांव सगळ्या सुवातेर गेलो एकलो मात म्हाका पळोवंक नाशिल्लो तो जावन आसा देव म्हज्या मोगाच्या बाबणीन म्हळ्यार देव सगळ्यांनी आसा देव नातल्ली सुवात ना तूं काबट घालून काबटा भितर फिचर करनासल्यार त्या सुवातेर देव आसा म्हणलें सत आमी जाणा जावूं जाय दुसरें ओमनी गॉड इज ओमनीपोटेंट म्हळ्यार देव सर्व शक्तिवंत देवाक असाध्य म्हणलें खंयचें ना देवाक सर्व संगती साध्य देवाक फातरांत तावन उदक काडूंची सकत आसा देवाक एका रुखांतावन एक मनशाक आसा करची सकत आसा मातयेंतून मनशाक करची सकत आसा देवाक असाध्य म्हणलें खंयचें ना देवाक सर्व संगती साध्य पण देव मनशाचो सहकार आशेता देखून ताणें म्हणलें वाडा आनी सडा संवसार बरा मनशाक पृथ्वीचो मुकुट ताणें रचनेचो मुकुट केलो कित्याक ताणें मनशाचो सहकार आशिल्लो ताचो अधिकारच ताका दिवन मनशाक धरणीक शेवटूंचे प्रयत्न ताणें करूंक ना मनशाक स्वतंत्र दिलें तुज्या कुशे प्रमाणे तूं जिये बरें करताय तर सर्ग खोटें करताय तर येमकोंड तुजे मुखार आशिर्वाद आनी शिराप हांव दवरतां कितें तुका जाय तें तुवें विशयेत तुजे मुखार मरण आनी जिवीत हांव दवरतां कितें जाय तुका विशयेच म्हणलो स्वतंत्र मनशाक ताणें दिलो तिसरें गॉड इज ओमनिशन्स म्हळ्यार कितें गॉड देव सर्व जाणार तुज्या काळजा मोतीन ती चिंतना पारखूंची सकत खंयच्याच मनशाक ना देवदूतांक पर्यंत ना तुज्या काळजांनी मोतींतली चिंतना पारखूंची सकत देवाक मात्र आसा कित्याक तो तुजो रचणार देखून कोणी एक सॉफ्टवेअर क्रिएट केलें जाल्यार ताची सगळी हिस्ट्री ताची सगळी सकत क्रिएट केल्ल्या मनशा कळीत आसा कशें तें स्मॅश करीत कशें तें क्रिएट करीत कशें तें कॅन्सल करीत कशें तें डिएक्टीव करीत म्हणलें सगळें कित्याक उरल्या कोणा कळीत ना कित्याक त्या सॉफ्टवेअराचो रचणार तो इंजिनियर तो काका साध्य आसा पूण आमचो रचणार देव आमचो इंजिनियर देव आमची सगळी चिंतना तो जाणा आमच्या काळजांतली आमच्या मतींतली हरी एक चिंतना तो जाणा आमच्या सगळे अत्रेक तो जाणा देखून तो सर्व जाणार देखून ह्या सर्व जाणार सर्व शक्तिवंत आनी सगळे सुवातेर आसच्या जेजूचे आजय ते वंत महिमे बरयत सर्गी घेण्याचें फेस्त आमी आचरण करतना एक संदेश जेजू आमकां दिता तुमी हरी एकल्यांनी सर्गी वचोंक जाय कित्याक तो म्हणटा कूड नश्वर आत्मो शाश्वीत देखून तुमी सरी एकल्यांनी सर्गीच्या राजकुटी सुमकोंक जाय देखून हांव फुडें वेतां कित्याक वेतां हांव तुमकां एक सुवात तयार करच्याक वेतां म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात आनी नातलीं जाल्यार हांव तुमकां खंडी सांगतो ना म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात थंयसर तुमकां एक सुवात तयार करूंक हांव फुडें वेतां आनी तुमी सगळीं म्हज्या फाटल्यान येतल्यात आनी तुमी येवंकच जाय देखून देवाचें उतर वाचा देवाचें उतर आयकया देवाच्या कुशा प्रमाणे चला देखून ताणें म्हळें पातकेची निसांडा बरी कबर सतमाना सर्गीचें राज्य लागीं पावलां पातकेची निसांडा बरी कबर सतमाना सर्गीचें राज्य लागीं पावलां असल्या उल्या पळो दिवना आमचे पातकी सवीत पयस दवरना जेजूच्या जिवनपणांत आमी वांटेली जावंक जेजू सवय आमी सर्गी सोडून वचोंक देव आमकां फोव करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन.
आमी बी रावया त्रिएक देवातें आसूल आमचो भावा तूं सारयां सगळीं सांगाता म्हणया सतमंता देवाक सर्व दुयेदारा बापाक सर्गांनी प्रितमेच्या रस्ताराक जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो हांव गारमरयेतान जल्मलो 5 वेलगातांनी कोस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सुडलो सर्पद्विदा देवापाच्या उजव्या बसला थंय तांची वेनी मेल्ल्यान ती मरसिबे करूं येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतोलीक सभेक भक्तांचो एकतार पदकाचें मोक्षणें कुडीचें जिवनपण सस्नाचें जिवीत आमेन. आमी सर्व देवाचें भरगीं जेजूच्या पुनांत जिवनपणाच्या तशेंच महिमे बरी सर्गी घेण्याच्या फेस्ताच्या ह्या संदर्भात आमची मागणी आमची गरजो ताच्या पांयां तळ समर्पिया. बाबा ताचें सत मानून घेवन आमची जिवीत ती सर्गी राजाच्या त्या सर्गी राजाच्या दादोसकायाचें जिवीत जावंक प्रतिरितीन आमच्या मागण्या मुखांतर देवा बाप्पा उलो मारया. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या पापा फ्रांसिसान तशेंच ताचे संगी वावरतल्या सर गवळ्या आनी म्हणयाऱ्यां तशेंच समेत भवार्थ्यांक तुज्या उल्या प्रमाणे सर्गींचें राज स्थापन करूंक आनी तें विस्तारावंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. जावाब बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तशेंच सरकारी कारभाऱ्यांनी तुज्या सताचो उजवाड पळयशें कर आनी शांती समाधानाचें राज्य स्थापन करूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक सांद्यांनी तुज्या उल्याक पाळो दिवन सताचें मोगाचें सेवेचें आनी नितीचें राज्य स्थापन करून ल्हान ल्हान सर्ग स्थापन करूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. मिसांव गांवांनी वावरच्या सर्व मिशनरींक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांणी तुज्या सर्गींच्या राजाची बरी खबर धैर्यान आनी बळान प्रगट करूंक तुजी सकत जाणवाय आनी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. सर्गींची वाट सांडून येवकोंडाची वाट धरून नासाच्या वाटेन सोमकोवच्या सर्वांक तुज्या पवित्रात्म्याची वळख मेळशें कर. पवित्रात्म्याच्या बळान आनी सक्तेन बरोवन आपलें खोटें जिवीत सांडून सर्गींचे वाटे कुशीन सोमकोवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बावरी हजर जाल्लेल्या आमी सोमेस्तांनी तुजे कुशे प्रमाणे जियोवंक आनी तुज्या पुताक दिसपट्टें जिणयेंत साक्ष दिवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. सांज तद्देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजेच्या आनी पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वमटीचो आनी दानांचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळसो कर. सांगातास ह्या पूण तळार हातीन धरिल्ली सगळीं योजना लोकाच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबीतायेन पंथाक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. एकडी मौनपणी आमची सरू कासकी गरजो आमचे उत्तरेक आमची आशा सुमयाच्या पांयां तळा समर्पिया. सर्गी बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमकां आशिर्वादीत करूं दी म्हूण मागया. सर्गीच्या भोवमुगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी दीन स्विकार कर. तुज्या पुता जिजून सर्गी सोडून वचून आमकां सगळें जिवीत असो बरो वचून ताणें आमकां दिलो त्या जिवितात ताणें आमकां आपोवणें दिलें. ह्या आपोवणें सरी जाल्लें जिवीत जिवन तुजे सवय अमर जिवीत जिवंक आमकां आदार कृपा दी म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी. आमेन. काणीक समज पानसंको 123 C38. सर्विस परासोचे रस्ता मिनी रस्ता उदारपण दिला तो उदा मिडी तो प्रति राम सगळं आमकां जिवीत सोडून जातलो सस्ताच्या सस्ता देवा जय सर्विस परासोचे मिनी रस्ता उदारपण दिला तो कसं दाखवून दिला मुसर गेलो पिऊन जातलो स्वीकार तू करी बापा उंडोगो वासू वायदा कसू फोर वावटीसो आमच्या कष्टाचो उंडोगो वासू
पासून उठीसो आमच्या कष्टासून स्वीकार करून ये बापा बदल मासन ख्रिस्ताच्या जेव्हा बहिणी नमजेने तुमच्या तंतले पवित्र बलिदान सरपदवे दादे बाप्पा मानतात असले जामण मागाती हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नकबेसूच्या देवा सरस्वर म्हणून घेऊ. प्रीतिवंत आमच्या भौमगाळ बापा तुझ्या पुताचे दुसरा सर्ग प्रवेश संभ्रमानो व वाकडणेसू यज्ञ आम्ही तुका समर्पित आहो. या यज्ञांत तुका आमची कालती दिणी मिटवून आणि तुझ्या महिमेवंत जे भितात आमकां वांटो दिताय तो घेऊन संसारी आशा आणि वडवीक सांडूंक आणि सर्गींच्या महिमेवंत जे भिताचेर आमचे काळीस आणि मौन दवरूंक आमकां फोब कर म्हण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वीस पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आस आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वीस पराक आमच्या देवा दिन वासुया वैशे आमी कोरूंक फावो सर्वीस परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि संस्थाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा सोमी जेजू महिमेवंत राजा पदकाचेर आणि मरणाचेर जैत वरून देवदूतांच्या जैत्या गायनामध्ये दबाजान सर्गार सोडून गेलो. देवानी मनशामध्ये मध्यस्थ तो संसारासो आणि मनसुबेदार आणि सर्गींच्या दळबारां सोदनी आमकां सांडून वेचाक नाही पूण आमचो बरवसो जावच्या जेजू आमचे मदलो बापाशी उतरून गेलो. जेजू पवित्र सभेचो अरंबानी मस्ता जंय तो गेला थंय आमी वचोंक आशेता. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्लसता सगळो संसार आणि सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. Pavit, 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 दळबारांचो सर्वेस परतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. भावना बहिणी नंबर पवित्र घडी आम्ही संभ्रमता ती मी गेल्या भक्तीनी या रितीन वांटेली जावया. तुझे मास आणि रगत सांग बदलची ही घडी आम्ही कितें मागता खंडीत आम्ही घेता वावरता आणि रितीन वांटेली जावया. बापा करुस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगती आपले सुखशेने कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या असे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची.
तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयत आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सास्तीक कराराचें हें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोंडारी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगस येवतले आमी समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्प्रा आख्या प्रितमेचेर विस्तारले तुझ्या पवित्र सभे सुकडास करे आनी फ्रांस आमचे बगेन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तेका प्रतिमगान वाडय. पुन्हा जिवनपण सोबरो सुदरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भणीची काकुत करे तांकां आनी दिसा खातीर मेल्या समेस्ता तुजे परसळीत मुखामळ फळोवंक फोव करे आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाचे मये संगाती मागेवन तुजो जेती सपती मागेवन धर्मता मागेवन ता देव आनी सर काळी तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुडुंदराची आज नामतीन दवरून सर्गींच्या राजा कुशीन आमचे जिवीत सुमकोवच्याक देव स्वादार आनी कृपा मागोवन सुमयेन शिकलेल्या मागणे भक्तीन सांगाता मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नांव पवित्र जावं तुजे राज समकाय तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेले आमकां शिता तशें आमची पदकां मोगस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडिशडेंतली आमकां निवार देखुणेची वितां समाधान संतोश आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्त चेडे बरोबर शारत रेखतल्या आमकां तुज्या उदार का कोळतीने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेय दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तुमची येत आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवी. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जिवीत बळो समया जेजू क्रिस्ता देवाच्या वैद्य बापाच्या कुशेपणे पवित्र साखरा संवसारात जिवीत दिली हे तुझ्या भोव पयत कुडे रक्तावर मी सर्व म्हज्या कोट्यापर्यंत सर्व वायटांतला म्हाका आनी वासना तुज्या आज्ञा पडून म्हाका आदार दी आनी तुजे सगळो उगलो सरून दीस म्हाका हिरवी नाका आसूं. प्लेया ही जावन सचिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्तच्या मोगान बरो मनीस आनी ह्या संवसारी आयली मनशा सवे मनशा संगाताची येल्ली पतक मात्र संडून उरले सगळे गतीन आमचे बरी जाल्ली
आमी पतक सांडून ताचे बरी महिमे मरी जावंक आनी सगळींच्या राजा भितर सुरूंगलो दिता ती इशळीचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावना पूण तुज्या कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. मुगान बोरू सोम्या कर्जा दिता तुकाच म्हाका दिवू जिणे नंदन करता स्वागत मुखार सोम्या कर्जा घेवन मागता म्हाकाच तुका दिवू तुजे दयेक जाता. प्राप्तुया सर्गींच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या पुताचे जो सर्गार उबारून आमच्या मनशा सैम तुवें तुज्या महिमेक पावयली आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितान वांटो दिताय तर आमकां आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सगळे आमचे क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून व्हर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आणि सर्व पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता. देवाचे वडुकार. काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामान तुका आमच्या माय म्हयन्याचे तुलो प्राणी जेन्ना तुज्या लागता माये लाभाशेक आमकां देणे मोराचे पापाविने परतून आमी पडनाशे आजा सारखे जियेशे परतून आमी पडनाशे आजा सारखे जियेशे मोगाळ पुता सोवे अवकार मोरे आशीर्वाद दिव आमकां बगीन कुर्साचे कुरवेनीवर आमकां आमचे देवा आमच्या अंधस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणात सांजुदाच्या पुणतळ भू पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात ताव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपणा स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायते प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर
तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा, ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना, तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा, देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.